थिवी बीजेपीचे सुमार 100 कार्यकर्ते काँग्रेसीत गेले. देवाक नाल्ल दवरून निलकंठ हळणकरान प्रचार सुरू केलो. माझ्या लोकांनी, माझ्या सपोर्टरांनी, माझ्या भावा बहिणांनी, खूपशा लोकांनी सांगला तू आज काँग्रेसीक वच आणि आम्ही पहिली 5 वर्सां काँग्रेस असले आम्ही खंय तरी चुकले आणि आम्ही बीजेपीक सपोर्ट केलो आणि आज आमकां कळून गेले की आम्ही पहिली जे आम्ही स्तराचेर बीजेपी काँग्रेस म्हणून असले ते आज महाराष्ट्र काँग्रेसूच म्हणून रावतले. काम केला त्याचे 10% पासून आताच्या आमदारांनी काम केलं. उलट ह्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त वाईट विचार, वाईट छंद, वाईट प्रकारे भुरग्यांक रस्तो दाखोवपाचें काम ह्या आमदारान केल्लें आहा. हें हांवें दाखोवपाचें ना, हें सिद्ध जाल्लें आहा. उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो सरचिटणीस आनी पेडणे मतदारसंघाचो काँग्रेस इत्सूक उमेदवार सुभाष केरकरान कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली. डॉ. प्रमोद साळगांवकर ही मिटींगेक आशिल्ली. मतदाराकडे एकूच शस्त्र असता. गरीब मतदार हो सदा गरीब न्ही, कितलो कितें करू शकता. एकूच 5 वर्सांनी एक संधी येता. 5 वर्सांनी संधी येता ते मत घालपाची. फाटल्या फाटी जर तुम्ही तर काँग्रेस पक्षा बरोबर रावना, ह्या फाटी ती संधी तुमकां परतून आयिल्ली आसा. इतले बरे सुभाष तेलंग हांचे सारखे बरे बरे कॅन्डिडेट तुमच्या समोर दवरलेले आसा. ताका लागून ह्या फाटी ती चूक करू नाका जी फाटल्या फाटी तुम्ही केली. हांगा कोण विठू येयला, सोटीकर येयला, तांकां आतां सोटीकराक सुद्दां हांगा आमंत्रीत केल्लो, मेसेज बी घातलेली, पूण तेणें ते येयले ना. हे जे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचे कॅन्डिडेट म्हणून जेन्ना वावुरता तेन्ना आयज मेजॉरिटी तांकां दाखय अशे कार्यकर्ते विचारता जाल्यार हांव नकळो. आनी ते कित्याक दाखयना, ते दाखयना कित्याक हे बी मॅडम आमकां पडतळून पळोवचें पडटलें. कारण कितें आसा, कारण आमी हांगासर येयल्या नंतर आमची कांय मजबुरी आसा, त्यो आसतना सुद्दां आमी कश्ट करता, मेहनत करता. आमची मेहनत करीत आसतना खंय ना खंय कमीपणा खंय ना खंय आमची कमतरता दिसतल्यो, पण आमी मेहनत करता हे कोण नाकारूं शकना. मोपा विमानतळ हे मोठे लँड स्कॅम म्हणून दाबोळीचो अपक्ष उमेदवार केनेथ सिल्वेरान आरोप केलो. म्हणजे कितें आतां मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जातकूच आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट ते म्हणटाले फाल्यां नॉट वायबल. आनी दीस बीजेपी गव्हर्मेंट एट प्रेझंट इज नोन फॉर इज U-turn आनी 14 गव्हर्मेंट. आता मोपा कोणे प्रपोज केल्लो? काँग्रेस गव्हर्मेंट. ओके, काँग्रेसान हाडला मोपा आनी बीजेपी गव्हर्मेंटान हेजी एडवांटेज घेवन 10 फाटी मायज चोरपाक चिंतले. मोपा फूल स्कॅम, लँड स्कॅम. थिंगा सगळे पॉलिटिशना कडेन लँड आसा आनी फूल थिंगा जे कोणाचे जमीन हायला तिंका फटयले. आमी कितें मागता 150 किलोमिटर्स नो एअरपोर्ट टू बी अलाउड विथीन 150 किलोमिटर डिस्टन्स. हें काडपाचें फ्रॉम द पॉलिसी. नाल्यार फाल्यां कितें म्हणटले पयलीं सद्या मोपा येवपाचो न्हू बिकॉज इट इज विथीन 150 किलोमिटर डिस्टन्स. पूण हिंचे पर्सनल गेलाक लागून मोपा स्टार्ट करतले आनी फाल्यां दाबोली बंद करतले. फ्रॉम ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.